अशें जालां की BDOची आणि DOPची ह्यो दोनूय ज्यो तेंचे ज्यो ऑर्डरी जे आसा त्यो भायर मारले आणि त्याच बरोबर जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ते सेट असायड केले. म्हणजे कितें जालें आतां ते कसल्याच तरेचें आमकां बंधन ना. ही एक गोष्ट जाली. आता दुसरी जी गोष्ट आसा तुम्ही जाणा काल आमच्या माननीय आमचे CM जे आसा तेंच्यांनी हावजान एक हे केल्ले एश्युरन्स दिल्ले ऑपोजिशनाक की जे आतां आमी आंदोलन करता चिंबलचे आमचे तळ्यार लेक वाचोवपा खातीर तेंचे कडेन आमी उलयतले डायलॉग करतले. त्या बरोबर तेंची आमकां जेन्ना मेसेज मेळ्ळी त्या बरोबर आतां आमचें डिस्कशन चालू आसा. ह्या डिस्कशनाचो इतकोच हें आसा रिजल्ट असो आसा आमी जे डिस्कशन केलें त्या डिस्कशनान आमी तांकां सरळ सांगलां तें अशें की युनिटी मॉल आणि त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ ही दोनूय आसा ती स्क्रॅप जावपाक जाय. ते म्हणटा कितें आमी बोलणी करुया उलोवया आनी वीथ डायलॉग आमी सोल्युशन काडुया हितूनच्यान. म्हणटकीर आमचो तांकां हें आशिल्लो रिक्वेस्ट आसा असो. बाकी अशें खूब कडेन हें आसा प्रोजेक्ट येता जेन्ना तुमचेर प्रेशर येता तेन्ना तुमी ते कितें करता स्टक डावन करता. तसोय फक्त हांगासर हे उलयलो हांव बाब आमचो एडवोकेट न्ही आमचो पर्यटन मंत्री जो आसा रोहन खंवटो वो परतून आपले जे प्रोजेक्ट जे आसा अशे गव्हर्मेंटाचे ते चिंबलाच आमच्या तळ्याच्या काटाचेरूच कित्याक घेवन येता हेचो म्हटल्यार तुमी हे करपाक जाय विचार करपाक जाय. आनी ते सुद्दां कशें आसा तो रोहन खंवटो जो आसा तो कितें करता सांग पळया. अरे तुम्ही कायदे कानून करपी तुम्हीच आसा ते कायदे मोडटा. ना लायसन घेवप ना कसले हे करप ना हेजे कडसून पंचायती कडेन कितें तांकां कांय कळप ना आमकां विश्वासान घेवप ना. सगळी जी झुंडशाही आसा ह्या तुज्या मंत्र्यान चलयल्ली आसा म्हूण सांगलें. हे केन्ना पासून IT पार्काच्या वेळार पासून आनी आतांय तेणी तेंच केल्लें आसा सेम केल्लें आसा. हे आमचें वेटलँड अरे थंय उदक आसा तेका सुद्दां तो इन्फ्लुएन्स घेवन म्हणिना हो मनीस. ह्या आतां प्रधानमंत्री आमच्या CMाक आमी ठासून सांगलेलें आसा. सांगला बरो बाबा न्हू एका ठासून सांगला आमी हे अशे प्रकार जे आसा कदाचित तुमकां अंधारान दवरता आसत तो तूं अंधारान रावनाका न्ही आतां. तेंचे आसा तेंचो विचार आसा की थंय कितें आमचे जर हे आसा कॉम्प्रोमायज टर्म जर हें जावपाक शकता. आनी तुम्ही प्रश्न केलो की फुडें ते हायकोर्टान वतले काय ना ते कोण ते सरकार हांवें ताका सांगला पयलींच सांगला. पयली सुरवातूच तेजी अशी केला आज म्हटलें डिसिजन आमच्या फेवरान जाल्लें आसा. तुमी म्हटलें अपिलान बी वचूं नाका म्हटलें हांगासर थंय ताका स्टॉप दिया कळ्ळें न्हू आनी हे जे सगळें आसा न्हू ते स्ट्रक डावन करा. तेजेर कितें रिप्लाय मेळ्ळो तुमकां. तो सेम न्ही आपण अजून म्हणपालो ऑर्डर वाचूंक ना म्हणपालो सदीचे आसता ते बरोबर काही नाही खंयचे तुम्ही जाणा निर्णय जाल्यानंतर म्हाका अभ्यास परतून मेळया बीन म्हटलं तुमकां परतून मेळ्या म्हटल्यार तुमच्या ह्या प्रोटेस्ट तुमचा ते घेता फाटी घेता तुम्ही काय कितें करता. ना आमी घेना फाटी फाल्यां प्रोटेस्ट फाल्यां जो तुम्ही मेगा प्रोटेस्ट म्हणला न्ही मेगा म्हणजे आसा प्रोटेस्ट ना फाल्यां तुमचो एक्चुअली मेगा प्रोटेस्ट तुम्ही असेंब्लीक येवपाचे आशिल्ले फाल्यां येतले तुम्ही. असेंब्ली म्हणजे आमी म्हटलं कितें असेंब्लीन येवपाचो आमचो हें आसा कळ्ळें न्ही येतले प्रोटेस्ट घेवन येतले तुम्ही फाल्यां. प्रोटेस्ट करतलेच कारण ओके म्हाका कोर्ट एकी कडेन आसा हम्म. आनी कितें आसा हो जो हें आसा ते एकी कडेन आसा बरोबर न्ही सरकार एकी कडेन आसा. सरकारान जर फाल्यां म्हटलें ना बाबा अशें अशें आसा आमी तो स्ट्रक डावन करता कोर्टाचे हाका मागीर कांय हें उरना. पूण कशें गोविंद बाबा सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आहा ते आयज मेरेन अशें स्क्रॅप जायना रिलोकेट जाता. तुमचे मेन मागणी आसा रिलोकेट करपाची तो काय स्क्रॅप करपाचे रिलोकेट करा. आमच्या चिंबलान आमच्या तळ्यार हे प्रकल्प नाका सो तुमचे ते आसा की तो रिलोकेट करचो रिलोकेट करा म्हणून वी आर नॉट गोइंग टू एडवायज देम
कळ्ळें न्ही वाय वी हॅव टू एडवायज ना पूण स्क्रॅप म्हणटा की तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना न्ही तो रिलोकेट जाता करू न्ही आमच्या गांवांच्यान स्क्रॅप कर गोविंद बाब काल पंचायत बॉडी येयल्ली सोल्युशन आमी सांगलें न्हू आमकां हें करपाचेंच ना कॉम्प्रोमायज करपाचेंच ना कळ्ळें न्हू एनी हाव कितें सोल्युशन आसा तर तेंका काडून न्ही सोल्युशन आमकां कितें गोविंद बाब गोविंद बाब काल सीएमान कितें म्हटलें तोयार लेक जे आहा पळय न्हू वेटलँड डिक्लेअर जाल्ले तेका म्हणटाले कांयच डॅमेज जावचें ना कांयच हार्म जावचें ना सो डोंट वरी अबाउट इट पूण तुमी हें सांगता तें आमकां म्हणल्यार पडटना कित्याक आमच्या चिंबलान अशी टोटल 3 तोंय आसलीं एक ताका आमी व्हडलें तोंय म्हणटा एक धाकटें तोंय म्हणटा आनी दे वर लोकेटेड इन द लो लायन एरिया पेडी फील्ड आनी तेजी बी क्षेत्र एरिया भरपूर व्हडली आसली ती सो थंय कितें जालें कलांतरान जी पळय एक स्लम एरिया येयली 2 किलोमीटर पयस इंदिरानगर त्याची माझे जे बॅड इफेक्ट हे असले येवन थंय सगळे स्लोप ना ती येवन ती सगळी दोनूय थंय नॉस जाल्ली आसा आनी ताचो कोणूच वापर करिना थंय कोण पांय सुद्दां घालूंक वचना आनी तो मागीर तेजो फर्दर डॅमेज वचून तो आमची ती न्हंय आसा पळय न्हू जी आमी क्रीक म्हणटा जी मांडोवीक पळय जी मांडोवीक कनेक्ट जाता ती सुद्दां डॅमेज जाल्ली आसा थंय नुस्तें बीन कोणूच कांय करना हें आमी सीएमाक सारकें आतां पटोवन दिल्लें आसा सो तुमी कसल्या आदारार सांगता हें आतां तिसरें उरलां तें कशें डॅमेज जावचें ना कन्स्ट्रक्शन हें घाण येतलीच न्हू ती सो घर तो म्हणटा ना ही म्हणटा आमी इल्लीशीच जागा येता इल्लीशीच जागा न्हू ती इट इज हॅविंग डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स आनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो लेक तें ताका आमी समजून दिल्लें आसा आनी तेणी आमकां अपील केलां अशें सांगलां तशें तुमी म्हणटा तुमचें आंदोलन बंद करा आमी म्हणलें सर तुमकां कितें आमचें मत आनी स्पश्ट तुमच्या मुखार मांडलेलें आसा आनी हें करपाक जबाबदार तुमचोच सरकाराचो मंत्री म्हणलें रोहन गांवटे तो म्हणटा इतले प्रोजेक्ट इतलो बरो इतलो जॉब क्रिएट करतलो आनी इतलो म्हणटा साधन सुविधा आसलेलो इतलो बरो प्रोजेक्ट जाल्यार एक दीस आमकां पंचायतीन ग्रामसभेक हे आमच्या लोकांक तेणी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना एक दीस आनी अशेंच एडामेंटली आमचेर तकलो जेन्ना आयटी पार्क केलें 2018 सो ताका सीएमान उत्तर दिवं ना आतां हांव नको सीएम म्हणटा तुमी म्हणटा आंदोलन आमी आंदोलन म्हणटा तें तुज्या हातीन आसा आतां तें चालू उरपाचें कितें तूं जर आमकां बरी आज न्यूज दिता अशें तुमी प्रोजेक्ट कॅन्सल करतना आनीक शिफ्ट करता हें तुज्या हातीन ऑटोमॅटीक आंदोलन बंद जातलें आनी केसूय क्लोज जातली सो इट इज नॉट अप टू द गव्हर्मेंट एंड वीथ द गोवा सीएम प्रमोद सावंत ऑलरेडी वी आर सीइंग द सो मेनी मॅसिव्ह डॅमेज ना नाही पळय जे तरेन आतां नॅचरल पद्दतीन ते पळय लेक जे पळय आसा काय न्हू तें तशेंच उरप कळ्ळें न्ही आतां कितें आसा बाबा शेक्रोय येवन पडलेलो आसा दोंगरा वरसून थंय मातशें हें करप कळ्ळें न्ही म्हणजे कितें तेतून तो शेक्रो काडप उपसप कळ्ळें न्ही झरे उक्ते करप ही बरी गोश्ट न्ही पूण तुमी जर तेजें कॉन्क्रिटायजेशन करपाक जर लागले न्ही आतां तुमकां खबर आसा जे आतां पळय तेणी एक 25 मिटर जो हें जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू ते आतां ते जेन्ना ते कॉन्क्रीट घालतले आसले न्ही तो हांगासरलो एकूफायर काबार न्ही जे पावसाचें उदक जें पडून जें पळय हितून वयतलें आसलें खंयच्या तळ्याक पासून ते झऱ्यान हें जावन जिरपत ते तळ्यांक वयतलें आसलें अरे हेजे जर 25,000 मागीर दुसरे प्रशासन स्तंभाची 25,000 50,000 इतकी जागा जाली मरे हां तूं आमच्या हांगासरल्या तळ्याचो एकूफायर जो आसा पळय काय न्हू अथवा तेजो सगळी कॅचमेंट जी आसा पळय काय न्हू तुमी ती इबाडटा न्हू हे तुमचें म्हटल्यार तुमचे हायड्रोलॉजिस्ट जे कोण आसा तेंच्या लक्षान तुमच्या कशें येना आमच्या साध्या शेतकारांच्या पोरांक कळटा जर तें जे सायन्स ती तुमकां कशी कळना हो आमचो सादो प्रश्न आसा ओके म्हणून आमी कितें आसा आमी हांगासर खंयच कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना सीएमान ते सांगला ते सीएमान सांगला 2-3 गजाली ते नेक्स्ट सीएमान सांगला की हो धाकटो प्रोजेक्ट म्हणून खूप धाकटो प्रोजेक्ट सो आमी ताका सांगले धाकटो प्रोजेक्ट न्हू कितली सेवेज येवपाच्या कितले सॉलिड वेस्ट येवपाचे कितलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट येवपाचो आनी ताका हेवूय सांगलें तेज्या एडजस्टिंग सायडीकूच व्हडली ती प्रशासन स्थळ येता म्हणून सो तेजे तेणी काय उलोवंक ना तेणी एकूच उतरान सांगूंक ना की युनिटी मॉल वो स्क्रॅप करता नाका म्हणून अशें काय सांगता तो म्हणटा युनिटी मॉल जायत कोर्टाची ऑर्डर तेणी सांगला कोर्टाची ऑर्डर तो खंय स्टडी करतलो आपल्याक एजीक सांगतलो कितें करपाचें तेजेर तेणी काय सांगूंक ना सो आनी तेणी म्हटलें की आमी फाटी घेया म्हणून आमी ताका सांगला फाटी घेवपाचें ना आमचें फाल्यांचें जें आंदोलन आसा तेजें ऑलरेडी कितें म्हणटा तें अवेरनेस जाल्लें आसा आनी अनाउन्समेंट जाल्लें आसा आमी तिसवाडीन फूल आयजूय भोंवतले आनी आमी ऑलरेडी अपील करता सगळ्या गोवाक की फाल्यां गोंयकारांक अपील करता की फाल्यां तेंच्यांनी हे आमचो धडक मोर्चा असेंब्लीचेर आमची जी एक फायनल बॅटल आसा ती सगळ्यांक येवचें सो आनी एक ताका सांगलें बेसिकली हे टुरिझम मिनिस्टर केन्नाच सांगला की मॉलान कितें कितें येता ते फक्त सांगता सेल्फ हेल्प ग्रुप येता 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट येता मात ते येना तेच्याकून आनीक एक्स्ट्रा येता ते सीएमाक सांगले आनी तेकाय ते खबर नासलें पळय कितें कितें येता ते 2nd फ्लोर एंड 4th फ्लोर विल एडिशनल कमर्शियल एरियाज वर्कशॉप्स सेमिनार हॉल आर्ट गॅलरी कॉन्फरन्स एंड स्टेट बिजनेस एरिया आर्टियम कोर एंड शॉप्स
The structure will have 4 podium levels and 4 multiplexes are positioned at the ground floor level. So वो एक आमकां दिसता वो खंय तरी युनिटी मॉल नावाच्या नावान प्रायव्हेट मॉल नाही, ते आदिवासी खातीर आदिवासी म्हणून सांगता हे आदिवासी जे आमचे एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणून सांगता इथे सीएमाक सांगले आम्ही आणि जॉबाचे सांगले ते तो म्हणता 1000 जॉब्स तर हांगा जॉबात तसो रिजर्वेशन कायदो ना रिजन वायज तुका रिजर्वेशन दिवंक शकना की चिमलाचेच लोकांक मेळटले नाल्यार सांताक्रुजात लोकांक मेळटले तसो कायदो ना तसो पॉलिसी ना आणि वो सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट फाल्यां सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आपले एम्प्लॉईज घातले हे घातले सो कशें तुमी हेगेर आणि जीटीडीसीक कितें एक्सपिरियन्स आसा मॉल चलोवपाचो तो आमी प्रश्न उपस्थित केलो स्पिकरान मागणी केली की तुमी आंदोलन आहा ते फाटी घ्या आणि आमचो कितें प्रोजेक्ट आहा ते दी म्हणटा तो प्रोजेक्ट आणि युनिटी मॉल दोगूय वांगडा मेळून करुया म्हणटा ते मग तशें आमी ताका सांगलें की जो युनिटी मॉल येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तुमी अजून मार्क करूंक ना डिमार्केट करूंक ना एनआयएचो रिपोर्ट तुमी बायपास केल्लो आसा नोटिफिकेशन आहा तेवूय तुमी बायपास केल्ले आसा सो आमी हें आंदोलन कशेंच फाटी घेवची ना तो म्हणटा चर्चा करीत रावया म्हणटा तुमी आंदोलन फाटी करा म्हणटा चर्चा करूच रावया डिस्कशन करीत रावया म्हणटा सो कसलें डिस्कशन आनी करपाचें म्हाका ते समजना सो आमचें आंदोलन हें चालू उरतलें आमी धांक सांगला एक्झॅक्ट लोकेशन खंयसून आहा तें तुमकां आमी टायमारूच सांगतले कित्याक तशें आमी स्ट्रॅटेजी केल्ली आसा लोक कितले एक्सपेक्टेड करूया लोक हजारांनी येतले लोक अजय काल सांजचे पंचायत बॉडीज हे म्हाका मेळपा आयली इन्क्लुडींग शंकर नायक तेंचे मागीर प्रेसाक ब्रीफ करतना म्हणणें अशें आशिल्लें की लोकांक जर नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून तुमी तेंचे अजून बिलीव करतात ना ना कित्याक सांग लोकांक जर वांगडा आहले जाल्यार ते आमचे प्रोटेस्टान येतले आहले आनी आमी काल डिमांड कितें करताले की लायसन्स रिवोक करा म्हणून कित्याक आयज कोर्टान सांगला की लायसन्स दिला ते इल्लिगल म्हणून म्हणजे पंचायतीक पावर आसलो तो बॉडीक पावर आसलो तो लायसन्स रिवोक करा म्हणून आनी ग्रामसभा घ्या म्हणून सांगलेलें आमी पेंडींग आतां कित्याक आमकां नॅवेक कितें जाला ते लोकांक सांगपाक जाय सगळ्यांक सो वांगडा आसात एक तो पंच मेंबर पयलीं 2 दीस पयलीं म्हणटालो युनिटी मॉल जाय म्हणून मग काल मातशें ताका जालें परिवर्तन जालें सीएमाक मेळोन तेय मागीर तो नाका म्हणपाक लागलो सो असल्यांचेर आमी विश्वास धरिना ओके थँक्यू Thank you.